आज मिटिंगे आशिल्ले कितें डिस्कशन जालें इवन अशें आयकप येता सर्वे जाल्या थोडे आमदारांच्या परफॉर्मन्साचेर सो ते कितें डिस्कशन बी जालां ना पळय ते सर्वे जाला ते हांव नको डिस्कशन अशें चलता सर्वे चलता कन्सर्न डिपार्ट जे पार्टी वायज आहा तेंची सर्वे चलता अशें आमकां कळून येयलां पूण आयज आमचे जे मिटींग आमकां कॉल आउट केली फकत आमचे जे डेव्हलपमेंट जे कितें आमच्या खोर्साले कॉन्स्टिट्युन्सीन जाय कोणा म्हणजे कितें पेंडींग उरलें तेजेर डिस्कशन जालां तुजें पेंडींग उरल्या तुजें हितून डेव्हलपमेंट जाला हांव पेंडींग उरला हांव कितें आलो म्हजी कामां भरपूर जाल्या आनी कामां पेंडींगूय आसा आनी ती जातली आनी ताका लागून आमचें डिस्कशन जालां मिनिस्ट्री पोस्ट उरल्या पळय उरल्या तुका तेजेर कांय डिस्कशन काय जावं फक्त आज कॉन्स्टिट्युएन्सी वायजूच डिस्कशन आशिल्लें काय फुडें इलेक्शनूय आसा ताजी तयारी इलेक्शनाचेर कांय डिस्कशन जावना फकत आमचे डेव्हलपमेंट जे आमची काम पेंडींग आसा तेजेर आयज डिस्कशन तुजी इलेक्शनाक तयारी कशी आसतली तूं इंडिपेंडंटूच उरतलो फुडें खंयच्या पार्टये पळयतलो एज अ इंडिपेंडंट हांव आयज पासून इंडिपेंडंट आहा आनी हांव तुमी म्हाका विचारता म्हणून सांगता एज अ इंडिपेंडंट आसतलो जें कितें म्हजे लोकांक जाय जे आमचे चिल्ड्रन म्हणजे बरे मार्क्स जाय ते जातले म्हणजे कितें तांकां समज तुका पार्टीन वचपाक जाय तूं पार्टीन वयतलो हांव विचारतलो न्हू हांव तेंच म्हणटा तेका जाय न्हू. हांव विचारतलो न्हू म्हाका विचारपाक जाय न्हू म्हाका विचारून पळयतलो हांव एज हांव इंडिपेंडंट आहा पूण मुगे लेवलाचेर विचारता जाल्यार हांव इंडिपेंडंट ओके लोक तुमच्या बरोबर आसा सपोर्टाक लोक आसा न्हू लोकांन पळयला मरे हांव 1991 टील डेट आयज पॉलिटिक्सान आसा मरे एज अ इंडिपेंडंट आसा ना पूण तेन्ना झेड बी न्हू तूं आतां आमदार म्हणल्यार तूं गव्हर्मेंट पार्टयेचो सपोर्ट घेता मागीर गव्हर्मेंटान बसताना ते डिफरंट जाता लोक पळयता न्हू कितें काम आमी ग्रावंडाचेर आहा आमी ग्रावंडाचेर काम करता लोकांन आमकां पळयला इतले वर्सां काम करता इतली 36 years जाली मरे हांव पॉलिटिशन आसा लोकांन म्हाका काम पळोवना आमी भशेन भोंवना आमी गांवांनी भोंवता आमी गांवांनू आसता आमच्या विलेजानू आसता आमचे कोण हे भोंवता कोण भोंवता ते आमी तुमी भोंवना येता हे कोण भोंवता ते हांव मुगे लेवलाचेर सांगता हांव दुसऱ्या हेचेर हांव कमेंट म्हाका बीजेपीचो फीडबॅक कितें आसा तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जरी तुमी इंडिपेंडंट जाल्यार बीजेपीचो फीडबॅक कितें आसा बीजेपी कडेन ना कारण तुम्ही तांकां सपोर्ट केला आमी सपोर्ट केला हांवें फकत सपोर्ट केला न्हू सो बीजेपीचो फीडबॅक कितें आहा तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बीजेपी कडेन विचारल्यार बरो तुजो सपोर्ट सदांच आसतलो सपोर्ट